शेनवारा काणकोण बाजाराचो दीस। काणकोण आणि कुशीच्या वाठारांतले लोक गर्दी करून येतात, पूण पार्किंगेची अडचण जाल्ल्यान लोक बेजारल्यात। बिल्डिंगो बांदच्या आदी पेपर वर्क पार्किंगेची सुवात दाखयता, पूण प्रत्यक्षात दोन सुद्धा गाडयो पार्क करपाक सुवात ना। खुद्द नगरसेवक खंत उक्तायता। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोणच्या बाजाराक फक्त काणकोण तालुक्याचेच लोक येनात, जाल्यार एका सायडीन केपें तालुक्यातले जाल्यार दुसऱ्या सायडीन सांगे तालुक्यातलेय लोक येतात। पूण दुर्दैव अशें की हांगासर पार्किंगा खातीर जागो नाशिल्ल्यान त्यो गाडयो जवळ जवळ 30% सुमार वाडटा आनी मेळत थिंगा गर्दी जाल्ल्यान ट्राफिक सदांच जाम जायत रावता। ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी काणकोण तालुक्याचे खास करून नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष रमा गांवकर हाचे कडेन विचारणा केली, त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की सद्याक हो विशय जो आसा आमी आतां फुडें विचारपूर्वक तडीक लावपाचो आसाच, पूण ताच्या पयलीं प्राथमीक स्तराचेर जे गाडयो घेवन लोक येतात तांकां एक शिस्तीन जर पार्किंग जर करून जाग्यार घातली आनी काणकोणच्या पुलिसांनी जर हाचेर जर लक्ष घातलें जाल्यार हो प्रश्न जो आसा तो बऱ्यापैकी कांय प्रमाणान आटोक्यात येवपाक शकता। त्या दृश्टिकोनांतल्यान खंय आपूण आतां पुलीस आनी कलेक्टर त्याच बरोबर आपूण हांची खंय एक संयुक्त मिटींग घेतलो अशें तांणी सांगलें। पेपराचेर दाखयताना पार्किंगेची सुवात दाखयतात, पूण प्रत्यक्षात पेपरार दाखयल्या तशी सुवातच ना खंय। आयकात नगरसेवकाक। प्रत्येक लोकांक आतां गाडयेचें एक साधन आसा, गाडी लोक घेवन येतात, थोडे लोक बसीर येतात आनी सगळे लोकांक आतां एक काणकोणा बाजारांत म्हणटा मोठो प्रॉब्लेम जालो म्हणटा पार्किंगाचो। खंयच पार्किंग ना। आतां व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बी जाला, बिल्डिंगेचेर पेपराचेर जी फायल आसता तेजेर पार्किंग दाखयलें उरता। प्रॅक्टिकली तूं जर वचत जाल्यार त्या बिल्डिंगेच्या मुखार 2 गाडी सुद्दां लावपाची पार्किंग आसा। हांवें सुद्दां पयलीं मिटिंगेक सांगलें, आमगे कावन्सिल जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना एक मुद्दो हांवें सांगलो म्हणल्यार चीफ ऑफिसराक, इंजिनियराक, इवन आमगे चेअरपर्सनाक सांगलो आनी तेणी बी तो मानून घेतलो। खंयची जर फायल येता तर वर्ड कावन्सिलर ताका कळपा जाय, एक चेअरपर्सन, DCPचो जो ऑथॉरिटी आनी एक इंजिनियर फायल येत जाल्यार ती पास करची पयलीं जॉयंट इन्स्पेक्शन एक जावपा जाय। कित्याक पेपरार आतां सगळें जाता, पार्किंग दाखयता, सगळें दाखयता, ओपन एरिया दाखयता, सगळें दाखयता। प्रॅक्टिकली जेन्ना तूं जर वयता जाल्यार थिंग 2 गाडी पार्क करपाचो जागो आसना, ती बिल्डींग उबी जाता कित्याक ते इलिगल आसता। तो पेपरार दाखयता पूण ते प्रॅक्टिकली थिंग आसना त्या बिल्डिंगे मुखार पार्किंग। अशी कितलेशे काणकोणा बिल्डिंग आसतल्यो। आतां तुमी तावड्यार पळयता आसतले कितलेशे बिल्डिंग आसा, पूण स्कुटर दवरून त्याच शॉपार बिल्डिंगेच्या शॉपा वयता जाल्यार पार्किंग ना। त्याच बिल्डिंगे शॉपा कोणी जर एक धंदो गायलो आनी कोण सामान हाडून वयता जाल्यार तेणी दुसरे कडेन गाडी दवरून त्या शॉपार येवपा जाय। हें असो जावपा जाय। बरें रोड नंतर रोड सायडीक जे पळय पार्किंग आसा आतां एक ट्राफीक पुलिसान कितें करपा जाय, एवरी सॅटर्डे जेन्ना बाजार आसता तेन्ना एक चौक पुलीस दवरपा जाय। 4 व्हिलर पार्किंग खंय करपाचें दाखोवपा जाय, 2 व्हिलर करपा जाय सायड्यान, भितर गाडी येवपाचें स्टॉप जावपा जाय। आतां कितें जाता, एक सादारण मनीस एकटो जर बाजार घेयत आनी ते सादारण त्या दिसा पास जावपा मेळना भायर सरपाक। कित्याक कारण सबंद हिंगा मेळत तशें कोण स्कुटरी लोक मान वयता, थोडे गिये लोक कोण वयता आनी अशी परिस्थितीन सादारण मनीस कोण गाडी घेयनासता इल्लो जो बस स्टँडार वचपाचो बॅग घेवन तो हांगा अडकून पडटा। शेनवारच्या बाजाराक पार्किंगेची समस्या सतायता, हे काणकोण पालिकेचो नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकारानय मान्य केला। काय उपाय लेगीत सुचयल्यात, आयकात ताचे उपाय। पार्किंगेचो प्रॉब्लेम हो जाताच, आमकांय दिसता। शेनवारा बाजार जेन्ना भरता पळय तेन्ना बाकीचो बारशेचो तो पसून आमकां काणकोणा पडना, बारशे खड्डे ते पसून लोक हिंगा येताय। प्लस तुगेले हिंगाचे खंयचे खोलाचे लोक येताय, ते आनी सांग्या वयली पसून थोडे लोक येताय, खंयचे नेतुर्लेचे भितर लोक बाजार भरले म्हणटात आनी जावं एक 30% जी ट्राफीक जाता मग गाडी जाता त्याच लोकांनी जाताय आनी उरल्ल्यो 70% काणकोणच्या लोकांच्यो। हय, आमी पयलीं आयडेंटिफाय केल्ले जागे कट्टर कडेन खंयचे कडेन रिक्षा दवरपाचे, खंयचे कडेन कितें दवरपाचें। आतां आमी परती एक मिटींग घेतले कोणाली, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, PI, ट्राफीक PI आनी आमदार म्हणजे सगळ्यांक घेवन एक मिटींग घेवन तेजेर कितें तरी सॉल्युशन काडपाक जाय। आनी आमी पयर पसून एक आमचे तुयेकर सरा मेळ्ळे आमदाराक, आमी कदंबाचो चेअरमॅन तो, ताका कितें सांगलें जे ते ऑक्शन करताय, कदंबा जे पार्किंगे ऑक्शन करताय तो ऑक्शन आमकां दियाय, काणकोण म्युनिसिपालिटी दियाय। जे लोक भायर जे पयशे पडटाय म्हणून ते भायर गाडी दवरताय, निदान ते लोक भितर गाडी पार्किंग करतले आनी लोकां मागीर वचपा येवपाक वाट बरी सुरळीत जातली। तेन्ना आमी रेजोल्युशन पसून घेयलें आसा। आतां परते आनी एक रिमांयडर ताका धाडटाय आमी, कळ्ळाक। तो जर जाय एक 5 लाखां जर तें टेंडर ऑक्शन केला तर 5 लाख जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटी आमी तेमकां भरताय, पूण लोकांक फ्री पार्किंग दियाय। लोक कितें करताय, पयशे घेताय, 1 वरा 20 रुपये घेताय म्हणून गाडी भायर लायताय वयताय
आनी दिसभर लायल्यार तेमगे अमकी फी आसा म्हणटा ती भायर लावपा प्रश्नच येवपा ना. समज भितर लावपा जाता पळय 4 व्हिलरान ते भितर जागा आहा पार्किंग भरपूर तेवूय आमी करतले. आनी हेजेर आमी एक डिस्कशन करपाक एक मिटींग आमी आपयतले. ह्या एक चवथ काबार जातकीर रोखडी आपयता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.